see these elections, local elections basically. Local elections goes on more of a personality. I look at it in that way. So let us see now. Now it is now God knows who has voted for whom. We will come to know on 13th. It is not Babush, it is party. We are confident that everything will go smoothly with the blessing of the Almighty. People of Panjim are looking for a change, and change is very imminent. We are confident of everything. I just want, like I said, I'm appealing to people at this time to look at the work that has been done and not to all the promises that will be made from the future from the opposition. That our panel, now the panel says vote for change. If you look at their manifesto, there is no difference between their manifesto and what we are currently working on right now. So, if you look at what the opposition has said and what they had claimed about removing the casinos, they also said that they won't be able to do that. CCP करता इतले voting जावप is higher side voting, which reflects people are going for change. That is हातून capture जाला अशें म्हाका तरी दिसता. अंडरकरंट हांव 15 दीस भोंवला पळय तातूंत दिसतालो क्लियर, आनी तो पर्सेंटेज जर 70 बी क्रॉस किंवा लागीं पावता फॉर अ CCP इलेक्शन, दॅट मिन्स तो अंडरकरंट बॉक्सान पावला आनी ती आतां रिजल्ट दिसतलो अशी म्हजी अपेक्षा. आमची सुमार 836 वोट्स आसा, तातूंतली डेड आनी जी येवंक शकना अशी धरलेली जाल्यार आमी एक 710-20 जातली जी धरिल्ली. आमच्या अपेक्षा पेक्षा मातशें कमी 685 सुमार आमची मतां जाल्या, विच इज अगेन व्हेरी हाय. म्हाका दिसता आमची सगळ्यांक हायस्ट आसतली पणजेन पर्सेंटेज. I'm a first-time voter. As you can see, I'm voting for ward number 5, and it was a good experience for the first time. And I think that you all, as new voters, should also come and do this. I'm 20 years old. I'm ward number 5, and like for the first time, how it feels after voting. Like I was confused in like what to do and all, but like it was easy. I thought it would be like a big procedure. I thought it would be very confusing. कांय कडेन 5 जावनूय लोक मतदाना खातीर लायनीत उबे राविल्ले, पूण मतदानाचो वेळ सोंपिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी गेटी बंद केल्यो, कोणाकूच भितर सोडले ना. आमी पळयता 5 जावन 10 मिनटां जाल्या आनी जरी आमी सध्या वॉर्ड नंबर 15च्या पोलिंग बुथा कडेन आसा. हांगासर क्रावड इतलो आशिल्लो, लोक सामके लास्ट मोमेंटाक येवपाक राविल्ले हांगासर मतदानाक. ताजे खातीर आमी पयले एक्चुअली हांगासर लायनूय स्लो आशिल्ली, ताजे खातीर आतां 5 जावन 10 मिनटां जाल्या तरी आमकां हांगासर फाटल्यान आमी पळोवपाक शकता की जे लोक आसा ते लायनीन रावल्या वोट मारपाक. कारण तसो रूल आसा की 5 मेरेन जितले लोक लायनीन आसा तांकां मत मारूंक मेळटा. सो आमी पळोवपाक शकता 5 जावन 10 मिनटां जाल्या तरी हांगासर आजुनूय जी लायन आसा ती बरी व्हडली अशी लायन आसा आनी ते मत मारपा खातीर रावल्या वॉर्ड नंबर 15च्या ह्या पोलिंग बुथाचेर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कमर्शियल सिलिंडर कमी जाल्या म्हणून जे एजन्सीज आसा तेंच्यांनी सकाळी कॉल करून आमकां इश्यू आसा वो रेज करपाक टोटली बंद जाल्या म्हणून. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नॅचरल गॅस सेंट्रल फॉलो अप करून ताका इतल्या बेगीन ह्यो रिस्टोर करून ताजेर सोल्युशन काडचें म्हणून. एक म्हयनो आहला मोठा मरे काल पयरू पावले ते आतां गॅस येतले म्हणून सिलिंडर्स वील कम. सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर सिलिंडर्स दॅट इज कमर्शियल. सो फार नथिंग, देर इज नो सप्लाय. So from morning I am looking at all my, because we have 5 restaurants, so we have to make all arrangements ready for myself and for others also. This is not a government made situation or आमी कितें केला Indian कितें केला. It is a Gulf war. मेळटलो समज कस्टमरा कडेन OTP आसा, सगळें आसा, सिलिंडर मेळटलो. आनी आतां तुमी होम डिलिव्हरी कितें होम डिलिव्हरी आतां बुकींग करतकीर 48 आसान मेळटलो, सिलिंडर मेळटलें, टेन्शन घेवपाक कळना. हॅलो आहा ताका 15 days क्रॉस जाले. इट ऑलमोस्ट आमकां 25-26 days येता. तूं भिवन येयला कामां जाय येयला कित्याक आनी मेळना जाय. डॉमेस्टीक मेळटा कमर्शियल टोटल बंद करपाक. आमचे कडेन स्टॉक आसा, प्रॉब्लेम कांयच ना, कळ्ळें न्ही. आमची गाडी सुद्दां सेकंड लोडा गेले आतां. बुकींग जायना आनी ऑनलायन जाता, पूण आमची बुकींग नंबर आसा पळय मोबायलाचेर बीन घालता ते बुकिंगाक जायना. त्या खातीर लोक सामके हे जाल्या, बुकींग जायना आनी तांकां आमी बुकींग जाली सुरवात सिलिंडर दिला. बुकींग नंबर दिल्या आमकां मोबायलाचेर बुकींग नंबर दिल्या ती ते बुकिंगाक जायना. ते मातशे प्रॉब्लेम येयला, तें स्विच ऑफ मेळटा. रेजिडेन्शियल कुकिंग पर्पज सिलिंडरचो साठो उपलब्ध आसा.
ताका कोणाकूच म्हणजे इतकें पॅनीक जावपाची गरज ना. प्रॉब्लेम आसा कमर्शियलचो. आमी ऑलरेडी कंटिन्युअसली वी आर इन टच विथ द सेक्रेटरी फॉर द पेट्रोलियम आनी हे रिस्टोर करतले हाची खात्री आसा. बट एट प्रेझेंट वी वॉन्ट टू फॉलो द गायडलायन गिवन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. हीच गायडलायन फॉलो करची पडटा. इट इज ऑल इंडिया लेवलाचेर तेंच्यांनी केला. बट तांचो प्रयत्न जाता तितके बेगीन हो प्रश्न. हांगा साखळे पासून मुखेलमंत्र्याच्या मतदारसंघात पासून एस्कॉर्ट सर्विसीस आसा हे हांव टेबल करता. आतां हें दिसता आयज ओपन प्लॅटफॉर्माचेर दिसता कितलेशे सर्वेज आउट जाल्ले आसा. सो हें जेन्ना जाता स्पीकर सर होम डिपार्टमेंट करता कितें सांगलेलें म्हाका स्वता म्हणून लडकी चाहिए क्या म्हणून तरी पूण तेजेर एक्शन जायना. तरी पूण तें चलता. स्पीकर सर हितून इंटरनल इन्वॉल्वमेंट कितें तरी आसा अशें तरी म्हाका दिसता. इंटरनल इन्वॉल्वमेंट नासलें जाल्यार हें टोटल बंद जातलें आनी हें जबाबदारी मुखेलमंत्र्यान घेवपाक जाय. Just not block the website. Trace the source of the website and then book those people. You will find a recurring pattern of the same people being involved again and again under different platforms, under different names. North Goa डान्स बट जायत नाही आणि ती काम करताय डान्सर म्हणून ते ह्युमन ट्रॅफिकूय आसपा शकता. तांकां म्हाका दिसता ताका वर्क विजा आहा म्हणून सो तांकां एक्सप्लॉटेशन जाता. These rates, everything is okay. But main just source आहे जो main बसलो आहे here to dismantle is very important because it is affecting us as tourism, as a hotel owner. It is affecting us and it is being a very big problem. 18 जून रस्त्याचेर 18 आसपा. So now it is called the कितें? It is called the Spa Street. No, 18 Spa Street न्ही. आता ते 18 जून गेलो थंयच. आता it is called the Spa Street. Speaker sir, don't take anything lightly. पूण इमेज ऑफ द स्टेट जर बरी उरतली जाल्यार यू हॅव टू रेग्युलेट इट. यू कांट अलाव इट टू बी रॅम्पंट. दुबय अशें आशिल्लें एक टायमार तांणी बंद केलें तें आनी ते रेग्युलेटेड इट. स्पीकर सर हांव इतलेंच नोंदणी काडूंक सोदता ऑनरेबल लिडर ऑफ ऑपोजिशनाच्या बा विरेशाच्या पासून ऑनरेबल मेंबर आमी उलयता ते सगळी बरी गजाल आयना. आमी आमचे स्टेटीचें नांव काबार करता हितून हें जे आमी उलयता पळय तें. The cybercrime police have taken down, blocked 512 such escort service website URLs. Moreover, the social media monitoring cell of the cybercrime unit is actively monitoring such alleged website and taking preventive action. In 24, it is 8 altogether, accused arrested 18 and a victim rescued 19. In 2025, 8, all the cases under trial, accused arrested 18 and victim rescued 23. Till 2026, till 9th of March, 2 registered, 3 are arrested and victim 3 rescued. Questions we have raised is about pollution in the rivers and in the water bodies. 11 major rivers in Goa, including Mandavi River, Zuari, Sal, are classified as polluted by the Central Pollution Board due to untreated sewage, industrial effluents and mining waste. एक डिसिजन इमिजिएटली काल घेतले आमी आनी ते म्हटल्यार every single division which is related to the river close by will have one subsection particularly looking after the quality of water in that river. आणि त्यामुळे न्हंयचे उदकाची चेकिंग करता आसतना किंवा मेंटेन करता आसतना नाला जे आसा कनेक्टिंग नाला जे आसा पळय न्ही त्या नालाचो बी रिपोर्ट मेंटेन करपाचो काम जे आहा पळय न्ही त्या सब डिविजन करतले. हांवें इन्स्ट्रक्शन दिल्या काल की प्रत्येक नाला जो आसा विच इज कनेक्टिंग अ रिवर त्या नालाचे उदक सुद्दां आमी क्वॉलिटी मेंटेन पळोवपाक जाय, एसेस करपाक जाय. सो माय टेक्निकल लॅब जे आसा पळय न्ही आमच्या डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटान that for north and south we are going to have separate 2 labs. Their exclusive job will be to test the water and submit a monthly report. सिवरेज येता साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक तेंकोन एक नाल्ला तितूंतल्यान सगळी सिवरेज येता तो तूं कितकोन प्लग करतलो न्हंयत येना जावपाक जरी तरी कांय मोती येना जाल्यार तो तूं जिओ बॅग्स घालतलो. यू विल इम्प्लिमेंट जिओ बॅग्स ओवर देयर टू प्लग इन दॅट. करूया रे तुगे तो जिओ बॅग कोण हाड पळोवया ही घालता मॅफी करता. हे टॅप इन करपाक लागून डिपार्टमेंट थ्रू द डब्ल्यूआरडी डिपार्टमेंट तुम्ही एक्शन प्लॅन कितें केल्लो? नालाचे उदक टेस्ट करपा संबंधी आमी सिस्टम तयार करून आशिल्ली. एक न्हंयचे संबंधी उदक टेस्ट करपाचे आमचे कडेन पॉयंट्स आसा हांगसर दिल्यात त्या रिपोर्टा त्या प्रमाणे. सोगच्या रिवरान तुम्ही प्रिकॉशन घेतले ना फक्त रिवर सारला घेतले आणि ते सो आहे तिथे कित्याक काम केलं ना. The reports were very clear that the rivers are polluted. You have stuck to the point. Hats off to you. But what course correction can we do about this? If the government is serious, we need bigger budgets. What is the comprehensive plan? मातशें हें हावसांत म्हणपाक सोंपें. You start it at your place first. I am going to start at my place.
Speaker Let's sir. do that. Speaker Let us sir. do that. See, Lakshan, No, no, see, Speaker sir. Yes, Sopenu, you are the minister, you are in know, charge, it is your duty. A special support prize like the earlier is urgently needed to revive interest in Goa's unique paddy farming chain. Speaker sir, सीएमाक सांगता ते पॅडी फार्मर जे आमचे आसात तांकां ते तुम्ही 22 रुपया पर केजी दितात परवडना. लोक आता ती रुटीन शेती करना आणि आज अनएम्प्लॉयमेंट इतको जाल्लो आसा. जर हे शेतीकडे जर कोण घरान म्हणजे कोणाचे म्हणजे फॅमिलीन करता ते शेती बंद केला कित्याक फक्त इकॉनॉमिकली वायबल ना म्हणून त्या खातीर सपोर्ट प्रायस वाडोवपाचो. गोंय राज्यांत आनी भायल्या राज्यांत दुधाची जी रेट आहा तिचो अभ्यास करचो. आज भायल्या राज्यांत दुधाची रेट खूप वाडलेली आसा आनी वाडोवन दिल्ली आहा तांकां. पण आमच्याच राज्यांत आमकां ती वाडोवन मेळना. हेजेर माननीय मंत्र्यान थोडेशें आमकां सपोर्ट प्रायस वाडोवन दिवपाक लागून आयज उतर दिवचें. आम्ही ऑलरेडी बजेटान डिक्लेअर केला 1 एप्रिलांतल्यान तांकां जो सपोर्ट प्रायस दिता वो सपोर्ट प्रायसूय आमी वाडयता आनी तांकां मंथली पेमेंट दितले पळय न्ही तेजेर हांव सांगता आमी बँके कडेन ऑलरेडी टायअप केला. तेंचे पेमेंट जे आहा इन्सेंटिव्हचे तेय बी मंथली दिवपाचें हांव प्रोविजन. Attention of the House is drawn to the fact that despite the assurance given on the floor of the House on 4th August that notification regarding the reservation of OBC students in postgraduate medical seats in JMC and Dental College as per the 100-point roster would be issued within a week, the notification has not been issued. Because it is further noted that the rules governing 100% roster-based reservation for OBC, ST and SC categories in Goa Medical College and Dean College remain pending. Because the government has consistently turned a Nelson's eye to the matter. In view of the upcoming PG NEET medical registration scheduled for the first week of April, the House seeks clarity on the concrete steps the government proposes to take to ensure that the notification is issued without further delay. PG NEET आज एप्रिल आंदा एग्जाम आहे. झालं ना पेंडिंग अजून. बिकॉज प्रोसिजर सुरू आहा कंटिन्युअसली सगळा ना मग एप्रिल होऊन जातले का मोठा आता आम्ही आहाय का बिफोर एप्रिल इज देअर एक्झाम्स विल इट हॅपन ते मातशें सांग न्हू तूं एप्रिल दे आर स्कॅर्ड. म्हणजे व्हडलो भाव हा तो एक्सपायर जाला तर धाकटो भावूय एक्सपायर जाला. व्हडल्या भावाची बायल म्हणजे धाकट्या भावाची बायल आनी तिची भुरगीं माझी बायल आनी माझी भुरगीं एक आमचे 3 चली आमचे आनी म्हाजो एक हँडिकॅप भाव. पूण आतां म्हाज्या घरान पळय इतले व्हडले हे जाले पूण अचानक जालें म्हाकाय कांय खबर ना. म्हाज्या घराचें खूब व्हडलें लुकसाण जालें. 3 घराण्यांचें एक कुटुंब. अर्थीक परिस्थिती बिकट. बुधवारा घराक अचकीत उजो लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण. बायल भुरग्यांचे कशें कितें जातलें म्हूण घराचो धनी चिंतीत. सकाळी रुमांतल्यान मातसो आमकां असो धुवर असो दिश्टी पडलो न्हू. तेन्ना आमी कितें केलें भायर सरले आनी हांवें पयलें धुवर कशें येता पळयत जाल्यार हॉलांतल्यान धुवर येवंक लागलो. हॉलांतल्यान धुवर येता म्हणून हांवें हॉलान येवन पळोवन सारकें पळयलें आनी म्हाका घराक असो उजो लागता म्हणून हांव भायर सरलो आनी म्हणजे व्हडली भाभी आहा ती एका सायडीच्या रुमान रावता म्हणून तिका हांवें सांगलें आगो भायर सर तूं मातशें घराक अशें जालां भायर सरून भायर पळोवया म्हणून. मागीर हांवें म्हाज्या बायल भुरग्यांक काडून तिका भायर काडली. ती भायर काडटा आसतना ती मातशें उजो लागून ते तोंडाक हातीक पांयांक अशें तिका हे लागला उजो लागला. ती आनी म्हाजी बायल ते फाटल्यान भायर सरता आसतना ती आडकोळून लायट बी ना जाली आमच्या घरान काळोख जालो आनी ती पडली आनी तिचो हात एक फ्रॅक्चर जाला. म्हाज्या घराचें खूब व्हडलें लुकसाण जालें. तरी गव्हर्मेंटान म्हाका कितें तरी हेल्प करचो. ते पंचायतीन जेन्ना म्हाका कितें तरी नाजाल्यार तांकां कितें करून म्हाका थोडो तर आदार करचो असो हांव तुमच्या कडेन मागता. कितल्यो गाडयो लागल्यो? गाडयो आमकां अशी आमचे 2 वॉटर लागले आनी एक क्विक रिस्पॉन्स हाडली. ओके. टोटल 3 गाडयो आमच्यो ते आमी सगळे हे करून सगळे टोटल आमी एकामेका मेळोन हे सगळे फायर एक्सटिंग्विश केलो तेंचो. कसो उजो घराक उजो लागलो? घराक उजो लागलो ते म्हणटा शॉर्ट सर्किट अशें म्हणटा ते ओनर आहा ते. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. आमकां हो प्रोजेक्ट नाका. तुमकां जाय धोंडीकारा कोणाक जाय तुमकां उदक सारकी येता तुमकां लायट सारकी येता तेन्ना कावन्सिलर येवन ते पळयता आनी कावन्सिलर केन्ना वॉर्डान काम करता. आनी हो प्रोजेक्ट येता 294 फ्लॅट्स 294. हांव कितें म्हणटा हो धाकटोसो वाडो हो व्हडलो वाडो न्ही आनी बारीक लोक रावतात. थंय रावतात चोरीसकारां फर्निचरवाले प्लस हे गोरवां पोसतात.
सो फाल्यां हे भायले लोक जर आयले जाल्यार म्हणटाले आमकां वास येता तर फाल्यां आमकां प्रॉब्लेम करताले वास राजो वास येता चोरसाचो वास येता शेणाचो वास येता म्हणून तर हांव कितें म्हणटा हो आमकां प्रोजेक्ट नाका सर आमची मायनॉरिटी जाता आनी तांची मेजॉरिटी जाता फाल्यां आमकां खूब त्रास जाता थंय इलेक्ट्रिसिटी सारकी ना थंय उदक सारकी ना हांव म्हणटा MLA हें करनासतना प्लॅन पास करनासतना हांव कसो पास जालो तर MLA फक्त पडला आपल्या वोटिंगाचें वोटिंगाक ते पडली ना तुले लोकांक त्रास जाता आसतना तेणी विदावट लोकांचे कन्सर्न नासतना हो प्रोजेक्ट तेणी स्टार्ट केलो कित्याक हो प्रोजेक्ट न्यू न्हू हो प्रोजेक्ट 13 years बॅक आमी हाडयलो गाडे लोकांक नाक म्हण आतां तेणी झोन चेंज करून झोन C1 चेंज करून तेणी आतां हो प्रोजेक्ट हाडपाक मुखार सरले आतां जावं म्हणटा कौन्सिलराकूय कांय खबर ना म्हणटा आपण पास जाला की ना तो हे समज प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमगेले सगळे लोकल धंदे बंद जातले